नमस्कार इश्टानो. आयचो व्हिडिओ स्पेशली एक अपील करपाक. आमकां हे पळय एक इनवायट येयल्लेलें आसा जें हांव तुमकां सगळ्यांक एक्सटेंड करता. इनवायट आसा मशाल यात्रेची, भव्य मशाल यात्रा हरमळ गांवांत आरांबोल पेडण्याच्या त्या गांवच्या लोकांनी फाल्यां आयतारा 28 तारखेक सांजच्या 5 वरांचेर श्री रवळनाथ टेम्पल जे देवूळ आहा हरमळा थंयसरल्यान तेंची मशाल यात्रा सुरू जातली आनी ती सार्वजनीक गणपती सभागृह हरमळ थंयसर समाप्त जातली, म्हटल्यार कंक्लूड जातली. सो ह्या मशाल यात्रेचें कारण कितें काय म्हटल्यार तेंच्या गांवांत तेंचो जो पठार आसा, सडो आसा, दोंगर आसा, तो ह्या ब्रोकर मिनिस्टराच्या खात्यान TCP डिपार्टमेंटान सेटलमेंटान घालपाचो प्रस्ताव घालून गॅजेटार नोटिफाय केल्लो. तेज्यात अगेन्स्ट ते फाटल्या दिसांनी पणजे TCP पाट्यार TCPच्या ऑफिसा सकयल प्रोटेस्ट केल्लो गांवच्या लोकांनी आनी आमी शंकर पोळजी बीन सहभागी जाल्लेले पळय हे तेच गांवकार. सो आजून पर्यंत तो प्रपोजल तसोच आसा. CTPन सांगलेलें आपण विड्रॉ करता म्हणून हे कांयच जाल्लें ना म्हणून तेंच्यांनी आतां हे मशाल यात्रा दवरलेली आसा. सगळ्या गोंयकारांक मागता हांव सहभागी जावचे. आयतारा 28 डिसेंबराक 5 हरमळ श्री रवळनाथ देवळा कडेन मेळया. आमी ह्या मशाल यात्रेक भागीदार जावया आनी ह्या ब्रोकर जनता पार्टीक आनी स्पेशली त्या ब्रोकर मिनिस्टराक एक मेसेज पावोवपाची गरज येयल्लेली आहा. आतां आरावली कशें सेंट्रल गव्हर्मेंटान टर्न मारलो आतां पळय लोकांच्या प्रेशराचेर, तशें आमकां आतां प्रत्येक गोंयकाराक भायर सरपाचो वेळ येयल्लो आहा ह्या ब्रोकर जनता पार्टीक आनी तेंच्या ब्रोकर मिनिस्टराक की लोक तुमचेर खुशी ना म्हणून दाखोवपाक. तेंचे जे वोटर्स आहा पळय, मतदार आहा ते तेंचे लाचार जाल्लेले आहा. तांकां जावनी, आमी जावया नाका, आमी आमची संख्या दाखोवन दिवया थंयसर. हें जें कितें चल्लां पळय फक्त हरमळांत न्हू, अख्ख्या गोंयभर हें गोंय सोंपोवपाचें कारस्थान आनी फायदो फक्त ठरावीक लोकांक जातलो. तितून आमी आनी तुमी ना. आमकां काबार करून हांकां गोंय विकपाक जाय. ते आमी हे कशेंच सहन करून घेवचेले ना हें सांगपाक लागून फाल्यां हरमळा या आमी आनी ह्या मशाल यात्रेन भागीदारी घेवया. तशेंच हांव ही संदय घेता आमच्या 7 ऑपोजिशन आमदारांक अपील करपाक, उलो मारपाक की तुमी येवचे. कित्याक लोक पळयता तुमचो आदलो कलीग नाल्यार वांगडा काम केल्लेले बीन म्हणून ताका कन्सेशन दिवया नाका किंवा तुमकां फायदो जाता म्हणून. लोकूय पळयतात तुमकां, लक्षान आसूनी. फाल्यां हरमळा येयल्या बरें जातलें. हांगाच्यान 7 आमदारांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी येवचे, ऑपोजिशन MLAs तुमी येवचे आनी ह्या मशाल यात्रेक भागीदारी घेवची. दाखोवन दिवया हे सरकाराक की आमी आतां उगी रावचेले ना. तुमी गोंय सोंपोवपाक उठला, तुमकां व्हडलो आडखळो आमी गोंयकार जातले. ही मेसेज तांकां वचोंक जाय. सो सगळे जाण भागीदारी जावया. मागता व्हड्या संख्येन येवचें म्हणून फाल्यां हरमळा. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.